How you will handle these patients who are coming with chronic pain, or maybe I'll just put in a pain with cancer as their basic diagnosis. सो बेसिकली कशें आसता की जे कॅन्सर पेन पेशंट्स असतात दे आर व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. वाय बिकॉज आता नॉर्मली जेन्ना आमकां केन्ना पेन जाता वी हॅव अ पर्टिक्युलर कॉज ऑफ दॅट. बट इन कॅन्सर पेन कॅन्सर अलोन इज नॉट द कॉज ऑफ द पेन. आता आमकां सपोज ट्युमर जाला दॅट इज कंप्रेसिंग द नर्व, सो दॅट इज वन कॉज ऑफ द पेन, ओनली वन कॉज. बट त्याचे आनी खूब कॉजेस असतात. फॉर एक्झाम्पल कॅन्सर पेशंट वतलो किमोथेरपी घेतलो, सो आता किमोथेरपी साकून सुद्दां तांकां पेन जाता बिकॉज किमोथेरपी अगेन डॅमेजिंग इज नर्व्स. रेडिओथेरपी घेतलो, रेडिओथेरपी इंड्यूस्ड पेन जाता. सो ही हॅज इवन पेन फ्रॉम हिज ट्रीटमेंट, नॉट ओनली फ्रॉम द कॅन्सर पर से बट ऑल्सो फ्रॉम द ट्रीटमेंट. सो देन इट बिकम्स अ बिग चॅलेंज फॉर अस टू मॅनेज द पेन एज अ होल. आता पण आम्ही पळयला की मोर सो वी आर रिलायबल मोर ऑन ओपिओइड्स फॉर मॅनेजमेंट ऑफ पेन, लायक मॉर्फिन म्हण आनी कितें म्हण. बट दॅट हॅज इज ओन सायड इफेक्ट. लायक मॉर्फिन पेशंटाक दियत रावलो ही वील बिकम व्हेरी ड्राउजी. आनी एक पेशंट जो कॅन्सरान ऑलरेडी जाम जाल्लो आसा ताका आमी मॉर्फिन दिवन आनी ड्राउजी करतात. सो दॅट डजंट मेक सेन्स. सो वी फॉलो समथिंग कॉल्ड द WHO एनाल्जेसिक लॅडर प्रोटोकॉल. हितून आमी स्टेप वायज अप्रोच करता. सो बेस्ड ऑन द सिव्हिरिटी ऑफ द पेन वी चूज द मोडॅलिटी ऑफ ट्रीटमेंट. सो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अशें आसता. सो along with pharmacotherapy we also do something called as interventional therapy in this. आता interventions what we do is, one thing first we do is chemical neurolysis. म्हणल्यार कितें की जे नर्व्स ते पेन करतात, म्हणल्यार वी फाइंड अ पर्टिक्युलर एरिया विच इज कॉजिंग द पेन आनी ते नर्व्साक आमी सिलेक्टिवली टार्गेट करून तेतून एक केमिकल घालतात. फॉर एक्झाम्पल लायक अल्कोहॉल ऑर फिनॉल विच आर इरिटंट केमिकल्स अँड दे विल गो अँड डॅमेज द नर्व. सो बिकॉज द पेन कॉजिंग नर्व इज डॅमेज द पेन सिग्नल्स हॅव स्टॉप्ड. सो त्यांना पेन रिलीफ मेळटा. अच्छा. सेम थिंग वी कॅन डू विथ अ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन. सो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन म्हणल्यार कितें, वी हॅव अ मशीन कॉल्ड द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटर. तेतूंतल्यान एक करंट जनरेट जाता आनी तो आमी प्रॉपर एक्सरेन पळोवन एक निडलाच्या माध्यमांतल्यान एक्झॅक्टली टार्गेट नर्व जे आसात आमचे विच आर कॉजिंग द पेन, वी डायरेक्ट दॅट करंट टुवर्ड्स दोज नर्व्स अँड वी विल गिव द करंट अँड एब्लेट दोज नर्व्स. नाव द एडवांटेज ऑफ दिस इज पेशंट विल गेट लॉंग टर्म पेन रिलीफ. केमिकल न्यूरोलायसन कशें आसता की समटायम बिकॉज ऑफ द केमिकल दे माइट बी अदर कॉम्प्लिकेशन्स, बट विथ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर लेस आणि रिजल्ट्स आर लॉंग टर्म बेसिकली. सो पेशंट हॅज गुड लॉंग टर्म पेन रिलीफ मेळटा. थर्डली आमकां वी ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड इम्प्लांटेबल इंट्राथिकल पंप्स. म्हणल्यार कशें आसता की आमचे स्पायनल कॉर्ड जे आसा फाटल्यान तेतून भितर एक कॅथेटर घालून आमी ताका एक पंपाक कनेक्ट करतात आनी तेतून आमकां जे मेडिसीन दिवपाक जाय, फॉर एक्झाम्पल मॉर्फिन जर दिवपाक जाय, we refill it with that आणि we adjust the dosing. So हेतून कितें आसता की आमकां डोजिंग एडजस्ट करपाक मेळटा, सस्टेन रिलीजिंग मेळटा अँड पेशंट कॅन इटसेल्फ ताका केन्ना वाडोवपाक जाय, कमी करपाक जाय, ही कॅन एडजस्ट द डोजिंग ऑफ द पंप.